फोंड्या पालिका वेंचणुकेंत फोंडेकारांनी जो आमचेर विश्वास दवरिल्लो तो म्हत्वाचो आसा। तांकां बरें सहकार्य दिवपाक भाजपा बरोबर आमी युती कावन्सिल घडयतले म्हूण भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान म्हायती दिल्या। आरडीएक्स वा खातीर परवरच्यान चीफ रिपोर्टर केन्सल रॉड्रिक्स। जे रिजल्ट जे आसा आमकां मातशें अनएक्सपेक्टेडूच जालें। आमी 10 जाण आमचे निवडून येतले अशें मनांत धरलें, पूण कांय नजो लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो फोंडेकारांनी आनी फोंडें परिवर्तन करपा खातीर हें वोटींग आसा। फोंडें परिवर्तन कशें करपाचें हें आमी ऑलरेडी ठरयिल्लें आसा, आमचे जाहीरनाम्यात घातला आनी जें लोकांक जाय तें दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आमी गोंय सरकार जें चलयता तें युतीच चलयता। भारतीय जनता पक्ष, मगो पक्ष, गोवा फॉरवर्ड आनी अपक्ष अशा युतीन जेन्ना चलता तेन्ना पयलो चान्स युतींतले लोक आसा तांकां घेवन कावन्सील फॉर्म करपाक। आमकां एक कमी पडल्या कारणान आमचो जो मेन साथी आसा भारतीय जनता पक्ष तांचे कडेन हांव ऑलरेडी उलयलां आनी तांचे हे पॉझिटीव आसा, तांचो सपोर्ट घेवन आमी हे कावन्सील फॉर्म करता। चेअरपर्सन कोणाचो आसतलो, तुमचो आसतलो तेंचो आसतलो? ताजेर हांव भाश्य चेअरपर्सनाची डेट जाली बरोबर करता। म्युनिसिपालिटीचे रिजल्ट पळयत जाल्यार मगो पक्षाक फुडें वचपाक कितले आतां एफर्ट्स आसतले? एज फार एज पोंडा पळयत जाल्यार तुमी 24 फुडली सिटां मगो पक्षाचो जो घास फाटल्या इलेक्शनाक हिरावून घेतिल्लो तो परत मेळिल्लो। सो तुमी आतां 24 हाती आनी फुडें वयतले, वॉट एक्झॅक्टली इट विल बी? तुमी 24 हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीनी काम स्टार्ट केला म्हणटा पळय तशें? फर्स्ट स्टेप आमचो जो म्युनिसिपालिटींत फोंडें करपाक जाय आशिल्लो तो आमी केला। हाचे फुडें आमी बसतले आनी मुखार कशें वचपाचें।